भगवंताले अनेक नैमित्तिक लीला म्हळ्यार ओकेशनली केदनाची आसता म्हळ्यार केदन प्रासंगिक जावन येवन आसता खंयचे एक टायमारीक मात जाता बट नित्य लीला हे अष्टकालीय लीला म्हणटाची ताका म्हळ्यार एक दिसाक 8 प्रहार आसता एक प्रहार म्हळ्यार 3 घंटे साधारणशे सो एक दीस आनी रात्रीक 8 प्रहार आमी संगीतांत आनी शिकताची ते 8 प्रहारांत बरे नित्य जावन येवन वृंदावनांत भगवंता लील चलता आशिल्ल्याका नित्य लीला म्हणटाची तेची अनेक नैमित्तिक लीला म्हळ्यार ओकेशनल म्हळ्यार प्रासंगिक जावन येवन एक खंयचे एक विशय आशिल्ल्याका ते लील केलेल्याका नैमित्तिक लीला म्हणून येवन सांगताची हे नित्य लीला वृंदावनांत केदनाची आशिल्लीची गोलोक वृंदावनांत भगवंताले हे लील चलता आसता 24 hours आज सांगे म्हणजे अष्टकालीय लीला केदनाची चलता आसता बट हे नैमित्तिक लीला खाली भौम वृंदावनांत जावची लीला मात्र हे भौम वृंदावनांत जावची चड लीला चढाव जावन येवन वृंदावनांत गोलोक वृंदावनांत जावन जायना बट ಕೆಲವಪಟಿ ओकेशनली जाता ಕೆಲವಪಟಿ कृष्णा मनांत असल्यार व्रजांत जाता हे अष्टकालिक लीला सॉरी ओकेशनल लीला तेका म्हळ्यार नैमित्तिक लीलांत भगवंतान जावचे वृंदावन सोडून वचचें कित्याक म्हळ्यार गोलोकांत वृंदावनांत आसता ताजे निमित्त लीला लायक लिफ्टिंग द गोवर्धन हिल और गायक पुरा चरोवचें वचचें आनी बटर थीफ करचे चोरी करचे हे पुरा नित्य लीला भगवंताले ते वृंदावनांत चलता आसता बट ते व्रज सोडून वचचे वृंदावनांत ताणे मथुराक वचचे द्वारका वचचे अनपास व्रज येवचे डेमन्स इन किलिंग दिस ऑल नैमित्तिक लीला ओकेशनल बट ಕೆಲವಪಟಿ ह्या लील वरे अंतु वृंदावनांत वरे दावता बट हे चढाव जावन भौम वृंदावनांत दावता आसले लीला कित्याक कसले जाता आसा म्हण सांगल्यार कृष्ण सांगता आसा त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना म्हणून कृष्ण भगवद्गीतेन सांगता हे लील पुरा ऐकून घेवन कोणे कृष्णाले जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना म्हणून सांगले कोणे भगवंताले अवतारू जन्म आणि तागे लील जन्म कर्मच मे दिव्यम ट्रान्सडेंटल दिव्य म्हणून त्या कोण अर्थ कोण घेत की हॅज इट इज कोण अर्थ कोण घेवचे जात की त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना कित्याक म्हळ्यार आमगेलंतू काम क्रोध मद मात्सर्य हे षड वैरी आमगेलंत भोवन आसताची हे इजी जायना आमगेलंत काडूक हे भगवंताले हे लील प्रत्येक वृंदावनाचे हे लील ऐकून घेवन आमगेल भितर कसं असं हे असं षड वैरीस कसं असं पळय काम क्रोध मद मात्सर्य त्या पुरा ऐकून क्लीन जाता की आमगेल्या हार्टा भितर ताजे निमित्त आमगेल पर्पस कसं न्ही भगवंताक सेव करचे त्या सेव मनुष्य जन्म कसले भगवंताक सेव करचे त्या करता म्हळ्यार आमगेल प्यूर जावन आसता हार्ट ते प्यूर जावच्या कितें भगवंतान ह्या पुरा लीला करचे कित्याक म्हळ्यार नैमित्तिक लीला करचे निमित्त आमगेले हृदया भितर आशिल्ले एक अभद्र आसता पळय वचून घेवन भद्र आमगेले एक माइंड फिक्स जाता ताजे निमित्त भक्ती विनोद ठाकूर चैतन्य शिक्षाष्टकमान सांगताची कोणी हे साधक आसा की म्हळ्यार भक्ती सेवेन तूं मुखारसून वचका म्हूण घेवन प्रयत्न करता की तांणी तांगेरांत आशिल्ले हे अनर्थ आसा पळय ते काडका ते काडचे कशें साध्य भगवंताले नाम गुण रूप आनी तागेले लील आयकून घेवन मात्र जाता त्या मात्र केल्या मात्र आमगेले तशिल्ले हे अभद्र मटेरियल कंटामिनेशन म्हणटाचे मटेरियल कंटामिनेशन म्हळ्यार कसं डिझायर टू एन्जॉय आमगेल्या मटेरियली भौतीक लोकांतू आमी इच्छा आसता आमकां प्रत्येक विशयांतू आमकां ताची एक खुशी घेवची ताजे निमित्त तांतू आमी एक अनुभव करच्याक आमकां मस्त एक इच्छा आसता त्या इच्छा आमगेले डिझायर टू एन्जॉय द मटेरियल कंटामिनेशन विल बी डिस्ट्रॉयड
भगवंताले हे लील ऐकल निमित्त खंयचे नैमित्तिक लीला नित्य लील वरे ऐकून घेवन आमगेलांतू चड ह्या शुद्धीकरण जावचें साध्य आसा तन्निमित्त भगवंतान सांगेन म्हणके आमगेले हे भक्तींतू सेवेंतू आमी प्रगती साध्य करूंक साध्य जाता म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर चैतन्य शिक्षामृतांतू हे डेमन्स इन वृंदावन म्हणले बुकांत तांणी बरयताचे सो षडगोस्वामी ಅಂತ कोण येताची रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अमृतसची आमगेलेची म्हणून आणि तदनंतर येताची रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी जीव गोस्वामी आणि रघुनाथ दास गोस्वामी आणि स गोस्वामींतू मेन जालेले एक रूप गोस्वामी तांणी मस्त नमुना बरयला रूप शिक्षा आणि भक्ती साम्प्रत सिंधू नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणून श्रीला प्रभुपादान सांगितलं असं हे अंतू भक्ती साम्प्रत सिंधू म्हणजे नेक्टर ऑफ डिवोशन अंतू सांगताची आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया म्हणून सांगताची आमगेल भक्तींतू आम्ही कृष्णाक आमकां साधना आमकां कृष्ण आमकां मेळका म्हणून जाल्यार साध्य जावका म्हणून जाल्यार आमकां 9 नमुन्याचे एक मेटल असते 9 मेटल म्हणजे 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशन वी आर इन फर्स्ट सुरुवात कसं येता म्हळ्यार आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया कडेरी अनर्थ निवृत्ती निष्ठा रुची आसक्ती भाव आणि प्रेम हे 9 नमुन्याचे 9 stage of devotion passes through the advance in the Krishna consciousness to reach the Lord, Supreme Lord, destination. आमगेल destination कसं आहे गोलोक प्रेमधन आमगेल भगवंताले आमगेले सेव करतसले भगवंताल एक प्रेम मेळतसले आमकां भगवंताक सेव करतसले साध्य केन्ना आमी ह्या 9 stages of devotional service प्रेम आमगेलांतू आमकां भगवंतार वयर आसा म्हणून जाल्यार दॅट इज अ परफेक्शन ऑफ लायफ तानिमित्त हे फर्स्ट सुरुवात खंयचे आदो श्रद्धा म्हळ्यार कसं न्ही श्रद्धा कशी एक हे विशयांत श्रील प्रभुपाद सांगताची कसं म्हळ्यार एट द बिगिनिंग one must have a preliminary desire for self-realization हे जी चैतन्य चरितामृतांतू प्रभुपादान सांगताची तांणी परपटान सांगताची you should have a preliminary desire for self-realization म्हळ्यार कसले self-realization म्हळ्यार आता तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून सांगितलं हांव कसले हांव कोण हांव who am I म्हणून हांव मगेल मनुष्य जन्म जावन मेळ्ळ्यानंतर मगेल उद्देश कसले आणि मगेल उद्देश मेळ्ळ्यानंतर मनुष्य जन्माची गुरी कसले म्हळ्यार एम कसले आणि तदनंतर व्हॉट इज द गोल ऑफ द लाईफ अँड हाऊ आय विल अटेन द प्रेम ते कृष्ण म्हळ्यार कोण हे आमगेले आता तो ब्रह्म जिज्ञासा आमगेले भितर इन्क्विजिटिव्हनेस आसता ते असं म्हणून जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार आमगेलांतू श्रद्धा भक्ती येता म्हणून श्रद्धा येईल म्हळ्यार कसं जाता असं म्हळ्यार आदो श्रद्धा तथा भजन क्रिया आदो श्रद्धा साधू संघ जाता आम्ही विंगड जनाला ओटू आम्ही संघ करनाची केदारनाथ कोणाला ओटू संघ करताची साधू लोटू शॉर्ट म्हळ्यार साधू म्हळ्यार कोण म्हळ्यार भगवंताले भक्त आशिल्ले भगवंताले भक्ताला ओटू आम्ही संघ करताची तेन्ना आमकां कसं जाता भगवंताले गुण नाम रूप तागेले लीला पुरा आमकां अर्थ करच्याक साध्य जाता विंगड जनाला ओटू आमकां सर्व आमकां हें साध्य की ना ताजे निमित्त भगवंताले भक्ताला ओटू आमी साधू संघ केले म्हणून जाल्यार आमकां हें पुरा साध्य आसा साधू संघ सेकंड स्टेज इन द डिवोशनल सर्वीस इज साधू संघ जाल्या नंतर कसं न्ही आमी तेन्ना गुरुले एक शरण वचचें साध्य आसता खंयचे परंपरा देखून येयले तसले एक गुरुले आमी एक शरण घेवन तांगेले दीक्ष घेवच्याक साध्य जाता इनिशिएशन घेवचें साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार कृष्णान सांगलां 4 अध्यायांतू आमी एवं परंपरा प्राप्तम म्हणून सांगलां परंपरा देखून आयल्यार मात्र तुमकां हे शिक्षण मेळचें साध्य आसा कोण भगवंत कोण म्हणून अर्थ जावचें साध्य आसा विंगड अंत देखून जाल्यार साध्य ना म्हणून भगवंतान सांगिल्लें आसा एवं परंपरा प्राप्तम म्हणून सांगिल्लें आसा
निमित्त गुरुले आम्ही शरण आयल्या म्हणून जाल्यार गुरुने आज्ञा आम्ही पालन केले म्हणून जाल्यार गुरु सांगता आमकां कसं करता भगवंत सेव करची कशी म्हणून आमकां मार्गदर्शन दिता. ते साधू संघ साधू संघ जाल्या नंतर कसं न्ही आमी करताची भजन क्रिया. साधू संघ जालेले तेन्ना आमी भजन क्रिया करता. भगवंताले नाम आनी आमगेले कसं म्हणटा डिवोशनल सर्वीस एक्टिविटी स्टार्ट करता तेन्ना. तेन्ना आमगेले आध्यात्मिक उन्नती साध्य जाता. आध्यात्मिक उन्नती जाली म्हणटाना आमकां स्लोली अनर्थ निवृत्ती हें एक स्टेज आमगेले एंडवर आसता, आमगेले प्रयत्न आसता हाका. इतले थंय आमगेले प्रयत्न णव स्टेज थंय तूं अनर्थ निवृत्ती थंय आमगेले मनुष्य जल्म आशिल्ले जालेले कितें आमी सार्थ करून घेवन आमी ताचे प्रयत्न करता. कशी एक चेडूं तागेले एग्जामाक बसच्याक तो कितले प्रयत्न करून वाजेत की तशीची आमगेले जीवन म्हळ्यार एक एग्जाम आतां लास्ट अंतकालीच्या मामेव कृष्णाले उडगास करची कितें आमी प्रयत्न करता आमगेले अनर्थ आशिल्ले निवृत्ती करूंक. अनर्थ म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार कसं न्ही प्रत्येकला ಗೊತ್ತು अर्थ म्हळ्यार ದುಡ್ಡು म्हणून अर्थ ದುಡ್ಡು दावा इट कॅन बी एनीथिंग which gives us a pleasure. आमगेले अर्थ म्हळ्यार प्रत्येकाक आमी कन्नडान वयर सांगतात कोणी कसं एक लायक उरलें न्ही म्हणून जाल्यार सांगले कोणी सांगता कसं न्ही अर्थ इल्लें माताडटा न्ही म्हणून सांगताची म्हळ्यार ताका कसं मिनींग ना म्हणून आमकां कसं फायदो ना ताका म्हणून जाता न्हय ताका ताका सांगताची अर्थ म्हणून सांगता बट तेची स्पिरिच्युअल हांतू पळयल्यार अनर्थ म्हणटाची हें पुरो मेटिरियल कंटामिनेशन कसं आसता आमगेले भौतिक इच्छे कसं आसता की ताका आमी स्पिरिच्युअल हांतू गेले म्हणून जाल्यार ताका अनर्थ म्हणटाची अनर्थ निवृत्ती आमगेले हांतू काम क्रोध मद मात्सर्य आमगेले षडवैरी कसं म्हणटाच की ताका अनर्थ निवृत्ती करून आमी भायर येवंक लागता. तदनंतर येता कसं न्ही निष्ठा रुची आसक्ती भाव आनी प्रेम ते इट्स इजी कशी म्हळ्यार एक गुड्ड्यार दुखून उद्दा कशी देंवता की तशीच ताका कसं ताका डायरेक्शन दावका म्हणना उद्दा देंवताना गुड्ड्यार दुखून आपणे आप वतले तशी भक्तीन तूं आमी एक निष्ठा अंत दुखून आयिल्ले म्हण जाल्यार तेन्ना भगवंताल्याची माया आमकां सपोर्ट करता आमकां भगवंता लागीं व्हरच्याक. बट तेदो वरती आमकां ती माया आमकां परीक्षा करता कित्याक म्हळ्यार तिक्क ती आमी अटॅच जावन आसा की कृष्णा अटॅच जावन आसा आमकां परीक्षा करता प्रति फावटी आमकां ह्या परीक्षा दिता आसता. ह्या परीक्षेंत आमी पास जाल्ले आमी निश्ठा अंत आयली अनर्थ निवृत्ती जावन निश्ठा अंत आयली तेन्ना आमी पास जाल्ले. निश्ठा अंत आयले नंतर कोणीची एक भगवंताल भक्त भारी उणें मस्त जावन फेल जाल्लेलींची तांतू निश्ठा कोण मस्त जन इट हॅज गॉन टू द बियॉन्ड ऑफ द प्रेम. सो निष्ठा रुची आसक्ती भाव आणि प्रेम. So material contamination is called as anartha nivritti. So we have to liberate from this anartha material contamination to get out of this anartha nivritti. So हे नियम आम्ही आम्ही केन्ना दीक्ष घेता की अथवा भगवंताले नाम जप करता की आमकां इस्कॉनांत आमगेल्या शास्त्रान सांगिल्लें आसा 4 नियम फॉलो करता म्हणून सांगता. कसं नमुने 4 नियम 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल सांगताची प्रत्येकल्याक वतसे दॅट इज नो इंटॉक्सिकेशन नो मीट ईटिंग नो इलिसिट सेक्स नो गॅम्बलिंग. सो हे 4 नमुन्याचे नियम आमी पास केले आमी आमगेल्या जिवनांत आमी कसं न्ही अळवडसील म्हणून जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्यान फेथ म्हळ्यार ते श्रद्धा डेव्हलप जाता. ताजे निमित्त श्रद्धा येवको म्हणून जाल्यार हे 4 नियम आमगेले जिवनांत आध्यात्मिक जिवनांत कोण प्रगती करच्या पळयत की तागेल्यान हे स्ट्रिक्टली फॉलो करता लागता और ही हॅज टू ट्राय फॉर स्ट्राइव फॉर द दिस वन. ताजे निमित्त दृढ जावन घेवन विश्वास जागृती जाता आमगेल्यान कित्याक म्हळ्यार फेथ इज द बेस फॉर द डिवोशनल सर्वीस. फेथ देखून आमगेले सुरू जावचें डिवोशनल सर्वीस. ताजे निमित्त हे अनर्थ आमगेल्यान देखून वचचे हे सुरेची युगादीचे कसं म्हळ्यार युगादी म्हळ्यार ब्रह्मान फर्स्ट सृष्टी केलेले हे दिवस म्हणटात युगादी. ताजे निमित्त आमगेले विश्वरूप प्रभून सांगिल्ले गर्व जावन घेवन गर्वपूर्ण जावन घेवन युगादी दिवस आमी प्रत्येक आमगेले एक ट्राय करचे. वी हॅव टू ट्राय स्ट्राइव टू गेट रीड ऑफ ऑल दीस अनर्थास फ्रॉम अस.
आमकां इजी ना तें, इट इज नॉट पॉसिबल. वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड कशी आमगेले अनर्थ स्लोली स्लोली काडलो जाता म्हणून. इवन श्रील प्रभुपाद जाल्यार सांगताची अनर्थ करच्याक भारी कश्ट आसा, बट इट विल बी पॉसिबल विथ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. सो केशी डेमन, केशी म्हळ्यार represents the he represents the I am a great devotee, I'm a great devotee, or I'll take a position of a guru. We'll try to understand कसं म्हणून घेते. I am trying to take a position of a guru कसं म्हणून or I am a great devotee. These are the two anarthas which Keshi represents. केशी कसं जाता म्हळ्यार हे काणी कशी सुरू जाता म्हळ्यार सुरेरी एक दिवस नारद मुनी हाजे फुडें लीला येयले अरिष्टासुरा लीला. अरिष्टासुराक कृष्णान संहार केल्या नंतर उद्धार केल्या नंतर नारद मुनी कंसाक वचून मथुरांत मेळचे वता. भारी विशेष न्हय नारद मुनी कंसा वचून मेळचे. सो भागवत मानतो दंचे स्कंद 36th अध्याय 16th श्लोकान सांगला, अरिष्टे निहते दैते कृष्णेनाद्भुतकं कर्मणा कंसयातः भगवान नारदो देवदर्शनः म्हणून सांगितलं असं. अरिष्टे निहते दैते, अरिष्टासुराक निहते म्हळ्यार मारल्या नंतर, दैत्य जालेलो तसले अरिष्टासुराक मारल्या नंतर कृष्णाद्भुत कर्मणा, अद्भुत जालेले तसले कृष्णान कर्म ऍक्टिव्हिटी केले. कसले अरिष्टासुराक मारले. तदनंतर कसं जाता असं कंसयातः भगवान, भगवान म्हळ्यार हांगा रेफर करता असं नारद मुनी. भगवान म्हळ्यार डिफरंट हे येता कंटेक्स्टानी. सो कंसयातः भगवान, कंसाक कोण मेळटा म्हळ्यार नारदो देवदर्शना म्हणून सांगितलं. नारद मुनी वचून कंसाक वचून मेळटा म्हणून सांगता. देवदर्शन हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट प्रभुपाद हांगा मेन्शन करता असं देवदर्शना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार कंस म्हळ्यार दैत्य. साधारण एक देवता मनुष्याक कोणी राक्षसा लागीं वचून आमी डिवोटी वचून कोणी एक टेररिस्टाक मेळटावे मेळनाचे न्हू, कोणी मेळनाचे. पॉलिटिशियन्स मेळटा आमगेलें काम न्हय म्हणून आमी बसताचे. बट नारद मुनी हांगा कसं जालें, ही इज अ फियरलेस पर्सन. तो वचून कोणा मेळटा असं कंसाक. कंस कोणाक कसं तागेलें हें आशिल्लें ध्येय, कृष्णाक मारखा म्हणून, कृष्ण आनी बलरामाक मारखा म्हणून, देवाक वचून मारखा म्हणत असेल तसले टेररिस्ट तो. तसले टेररिस्टाक वचून मेळटा असं कोणाक कंसा वचून मेळटा असं म्हणून हांगा 16th श्लोकान सांगिल्लें आसा. दॅट इज अ प्रिवियस टू द केसी डेमन केशी उद्धाराचे अध्याय फुडें येता असं. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगचें कित्याक म्हळ्यार कसले पिटीके जावन येता असं कितले आय मीन प्रिटेक्स्ट जावन हे कंस उद्धाराक येवचे फुडें कशी येता म्हणून सांगच्याक हांव प्रयत्न करता असं. षड्गोस्वामी अष्टका मानतो सांगताची धीर अधीर जनप्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो म्हणून सांगताची. धीर अधीर जनप्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो. या षड्गोस्वामी अष्टकांत फर्स्ट श्लोकांत कसं येता म्हळ्यार कृष्ण कीर्तन गानन नटपरो प्रेमांबुदभो निधी धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल गो.
षडगोस्वामी अष्टकांत आशिल्लें एक स्टॅन्झा, फर्स्ट स्टॅन्झा तांतो सांगताची अधीर मनशाक धीर करता. आनी कोणाक निर्मत्स जावन गेल आशिल्लें हें षडगोस्वामीलें गुण म्हणून सांगताचे. बट सेम क्वालिटी नारद मुनीले आशिल्ली. नारद मुनी देवत म्हळ्यार डेमिगॉड, ही इज अ डेमिगॉड, बट ही इज अ स्टील मुनी, आय मीन ऋषी जावन गेले आशिल्लो. तो भिना कंसाले वचून मेळचे, कित्याक म्हळ्यार कंसाले उद्धार करचे कितें तागेले इच्छा. कितली पटी आमगेले इंडियांत भारतांत सांगताची नारद मुनी म्हळ्यार एक ट्रबल मेकर म्हणून न्हय वे. कई वचून पण्ण घालता तो म्हण सांगताची. बट इट इज नॉट ट्रू. वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट वन. तो दावको म्हणून हांगा वचून कसकी सांगता, कोणाक सांगता म्हणून. हाऊ फूलिश पीपल आर. This one we have to understand from this shloka. One shloka. कितले म्हणून हांगा सांगला आसा देवदर्शना म्हणून सांगिल्लें आसा. नारद मुनीक कितले नारद मुनीक आमी इन्सल्ट करता की कितले आमकां पश्चाताप जावंक हाजे निमित्त ह्या श्लोका निमित्त अर्थ करून घेवन. कित्याक म्हळ्यार नारद मुनी देवदर्शना म्हणून सांगिल्लें आसा. ह्या श्लोकान भागवतामान सांगिल्लें आसा. आनी धीर अधीर प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो. निर्मत्सर मत्सर ना. कंसाक वचून मेळच्या बरें मत्सर ना तागेले. ताणें कोणाक कृष्णाक मारता म्हणून सांगिल्लें आसा. तागेले एगेन्स्ट जावन वचचे न्ही तो. जाल्यार ताका वचून घेवन ताका कसो सांगता म्हणून कसो तागेले उद्धार करचे कितें नारद मुनी थंय वता आसा. नारद मुनी मेळ्ळे कोणाक म्हणून जाल्यार तांकां एक इलेवेटेड जाताची दावत आनी लिबरेट जाताची. इलेवेटेड जाताची म्हणून सांगिल्लें आमी पळयलां. तूं दामोदर लिलांत पळयल्यार तांकां कॉन्शियसनेस तांणी खंयची कॉन्शियसनेस आसता तांणी ऑल ह्या रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल ब्रेक कोन्न आशिल्ली. कोण कुबेरा चेडूं नळ कुबेरा मणिग्रीव तांकां ते इलेवेशन तांगेले देवता जावंक गेले नाशिल्ले. तांगेले स्वरूप कसो तांगेले लक्षण कसो आसता म्हणून तांकां शिकून दिल्लें. ते आयकना म्हणून जाल्यार तांकां शाप दिलो. शाप दिलेलो कसो जाल्यार तांकां तांगेर उद्धार जावचे कितें. कृष्णान येवन तांकां उद्धार केलो ना. ते आयदर ही वील इलेवेट देम ऑर ही वील लिबरेट देम एट द टायम. कृष्णाल देवाला दुखून तो लिबरेट करता. ते गुण तांगेले निर्मत्सर जावन गेला आसा. आनी तो अधीर आशिल्ल्यांक धीर दिता. कोण नारद मुनी. And same thing with the ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराजाल बरें काणीन तो आमी पळयल्यार ध्रुव महाराज कसले मेटेरियल अटॅचमेंटान गेल्लो. तागेले बापसूक पशी ब्रह्माल पशी आज्याल पशी व्हडली म्हाका राज जावका म्हणून. बट नारद मुनी सांगिल्लें मंत्र आयकून येवन कडे ताका कसो मेळ्ळो विष्णू मेळ्ळा. ताका कसलें तागेलें फुल्ली लिबरेटेड. ताका कसलें दाखोवप म्हणून ना जालें. मस्त नमुन्याचे उदाहरण आमी नारद मुनील पळयतात. त्या निमित्त कोण हें सांगता की ट्रबल मेकर म्हणून अर्थ करून घेतल्यार इट इज अ नॉनसेन्स म्हणून सांगितलें. त्या निमित्त नारद मुनीले हे पास्ट टायम्स पळयल्यार एक पटी तशीची कृष्णाक वचून घेवन तो मेळटा. हे लील जाले नंतर केशी डेमन जाले नंतर वचून घेवन मेळटा आनी वचून घेवन पारिजात फ्लवर दिता. पारिजात फ्लवर दिताना कृष्ण सांगता की एक फ्लवर हाडला तूं. म्हगेले 2 जन बायल आसाची. एकली हांगा रुक्मिणी आसा, सत्यभामा आसा. हांव कोणा दिवका म्हणून सांगता. कोण नारद मुनी सॉरी कृष्ण नारद मुनीक सांगता तूं एक पारिजात फ्लवर हाडला. तूं हांगा दुखून देवता लोकां दुखून एक पारिजात हांव कसो करता हाजें म्हणून सांगतना नारद मुनी सांगता की हें तुगेलो प्रॉब्लेम कोणा दिवका म्हणून तूं पळयलें म्हणून अरे कृष्णा म्हणून सो ट्रबल मेकर वे. सो पळयल्यार तेदना कृष्ण कसो करता काय सत्यभामा दिन अशी रुक्मिणी दिता काय आनी सत्यभामा खूप येता. बट वी हॅव टू अंडरस्टँड द लीला लेटर. कित्याक म्हळ्यार थंय मुखारसून वचून घेवन इंद्राले ओटो तागेले प्रायड उण करच्याक आशिल्ले. सो तागेले एक कसलेय एक्टिविटी नारद मुनीन केल्ले म्हणून जाल्यार देर इज सम लीला बिहायंड इट. कृष्णाक इच्छा आशिल्ले हे लील करचे.
त्या कॅटलायज करचे, ऍक्टिवेट करचे. ताजे कितें रे कॅटलिस्ट म्हणून सांगता आमगे केमिकल रिएक्शनान दोन्ही एजंट हें करता जाल्यार देर शुड बी वन कॅटलिस्ट एक्शन रिएक्शन फास्ट करता म्हणलें. सो कॅटलिस्ट जावन घेवन नारद मुनियन म्हणून घेवन सांगितलं कित्याक म्हळ्यार भगवंताले लील करचे, लील आयकुचेक, ताजे निमित्त संतोष पावचेक, ताजे निमित्त आनंद पावचेक तागेले डिवोटीक खुशी. परित्राणाय साधूनां म्हणून सांगितलं असं. परित्राणाय साधूनां, साधूक खुशी दिवचेक. विनाशायचम दुष्कृतम, दॅट इज अ डिफरंट क्वेश्चन. कृष्णान ते करका म्हणून, बट परित्राणाय साधूनां कृष्णान एम कसले भगवंताले भक्तांक खुशी दिवचे, आनंद दिवचे. तागेले मेन एम पास्ट टाइम्स लील जावचे. बट हे दत्ता आसतना वरे ताका वरे आनंद मेळटा, कोणाक कृष्णा वरे आनंद मेळटा. ताजे निमित्त नारद मुनीन कसने एक केले म्हणून जाल्यार कसने लीले केले म्हणून जाल्यार सो देर शूड बी ए वन फॉलोइंग लीला विल फॉलो आफ्टर दॅट. सो हांगा अनेक सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार हांगा तो श्लोकांत he has been called as Devadarshana. Devadarshana म्हळ्यार he can see the Lord with his face to face. I mean eye to eye. आमकां दोळ्याक देव दिसना एदराक आमगेले एदराक, बट he can ह्या पूरा लीले देखून आतां नळकुबेर मणिग्रीवाची काणी घेयाची, ध्रुवाल महाराजाल काणी घेयाची, तो आतां केशील जावं घेयाची, केशील न्ही सॉरी कंसाल घेयाची. हांकां पूरा कसं नाही म्हळ्यार कंसाले येदोवर कंसाक मेळेल कसल्याक कंसाल इच्छा कसं नाशिल्ले कृष्णाक आनी बलरामाक मारका म्हणून ते इच्छा आशिल्ले. तो कोण खंय आसचे म्हणून गोत नाशिल्ले कोणाक कंसाक. हें कॅटलायज जावन येवन देव कोण नारद मुनी करता आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका डायरेक्ट जावन घेवन दोळ्याक मेळटा तशी, कोण कृष्ण येद्रा मेळटा तशी करता आसा म्हणून. दॅट्स वाय नारद मुनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवदर्शना. तर कोण तांगेले नारद मुनीले एक दर्शन मेळ्ळें की डेफिनेटली कृष्णा विल अपियर इन युअर लायफ 100%. सो आमी बघताले एक तांगेले एक सेव करचे म्हळ्यार एक शिष्याले आपल्याला सांगताची दासानु दास म्हणून सांगताची म्हळ्यार दासाले कृष्ण केदार प्रीती करता की तागेले दासाले कोण सेव करता की ही इज लायक्स मोर. सो नारद मुनी आमके एक कण वर तागेल एक तशी एक नळकुबेर आनी मणिग्रीवाक मेळ्ळेल तशी जावं ना ध्रुव महाराजाक जावं मेळ्ळेल तसली मेळ्ळें री ऑपॉर्च्युनिटी. वी शुड स्ट्राइव फॉर दॅट. सो नारद मुनी इज ऑल्सो ए सन ऑफ ब्रह्मा and he is the कसं म्हणजे गुरु वेदव्यासल गुरु and he instructs the Vedavyas Muni to write Bhagavatam. So many कसले good qualities असतात. तद्निमित्त कोण आमकां नारद मुनी हे एक he is a troublemaker or he is a हे म्हणटाना we should defend for that one. Right knowledge we should pass it on to them. So one more thing is also there. आता माताजीन वरे सांगिल पुढे देवकी सॉरी यशोदा म्हळ्यार कसं म्हळ्यार यश दिताली यश आणि दा म्हळ्यार हू गिव्स म्हणून तशी नारदा म्हळ्यार ना म्हळ्यार नारायणाके, धा म्हळ्यार हू गिव्स द नारायण. सो सच ए ग्रेट पर्सन वी कॅनॉट कॉल हिम एज एन ए नॉर्मल I mean troublemaker. Normal troublemaker, we are the troublemakers. So नारद मुनी कंसाला एत्त कसल्याक म्हणून पळयल्यारीची नेक्स्ट श्लोकान सांगता की जस्ट एक हांव रीड करता. यशोधाय सुतं कन्यां देवक्या कृष्ण एव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभत्या नायस्तु स्वमित्रे नन्दे वै याभ्यां ते पुरुषः हता. यशोधाभ्य सुतं कन्या. नेक्स्ट श्लोक सांगा भागवतमांतू यशोधाय सुतं कन्या. नारद मुनी कंसाला सांगता की तू इतले दिवस
लेकिन कोण यशोदाक यशोदाक एक्चुअली चाललो कोण यशोदाक चाललो न्ही तागेले ताका दिल्लेले चिल्ली म्हूण सांगता यशोदाक न्ही ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಕಸನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದಾಲೆ ಯಶೋದಾಕ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ is an hand soldale. So what this shloka says is Yashoda's child was actually daughter and Krishna is the son of Devaki and also Rama and Balarama is the son of Rohini, and out of fear Vasudeva entrusted Krishna and Balarama to his friend Nanda Maharaj, and it is these two boys who have killed your men. सो येदोवरते तू अरिष्टासुर आणि ताचे पुढले राक्षसाक पुरा कोण मारलेले कृष्ण आणि बलरामान तू कोण लेखत की तो गेलो कोणाले देवकीलो पूतू नाही म्हणून सांगता सांगा देवकीला सॉरी देवकील पूतू म्हणून सांगता यशोदाले पूतू तू कोण म्हणून लेखतास की एक्चुअली तिक्क जालेले धुव म्हणून सांगतास तेंकूतच न्हू काणी पुरजणाक यशोदाक दूध जावन आसता आनी यशोदा आनी नंद महाराजाक दूध जावन आसता आनी देवकीक पूत जावन आसता कृष्ण आनी रोहिणीक बलराम जावन घेवन आसता. सो तुगेल भयान वसुदेवेन बिभत्य म्हळ्यार तुगेल भयान तो वसुदेव कसो करता म्हळ्यार तागेल चाल्याक कृष्णाक वचून घेवन यशोदालेक व्हरून घेवन सोडता म्हणून घेवन सांगता आसता. आनी कोण सांगता सांगा नारद मुनी आनी बस ट्रबल मेकर वांगा. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड कसं सांगता सांग कृष्ण सांगता आसता मुखार सून भागवता मानतो म्हणून घेवन अर्थ करून घेवन ते तितलें सांगलें फुडें नेक्स्ट श्लोकांत कसं जाता म्हळ्यार हांगा कोप येता कंसाक भयंकर कोप येता म्हाका देवकीन आनी हांणी म्हाका मोस केले म्हणून घेवन कसं करता he has taken the sword and he tries to go and kill Vasudeva. नेक्स्ट श्लोका सांगता आसा कसं करता म्हळ्यार भोजराज फ्युरियस जावन घेवन लॉस्ट हिज कंट्रोल and his senses and took out his sword and tries to kill the Vasudeva. He goes to kill the Vasudeva. तेदना नारद मुनी सांगता नेक्स्ट श्लोकान सांगता तू हाका कोणाक वसुदेवाक मान घेवन कांय प्रयोजन ना कित्याक म्हणून कंस घेता कित्याक म्हळ्यार तुका जावंक आशिल्लें कोण अशरीर वाणे कसं नाही येले कृष्ण आनी बलराम घेवन तुका मारता म्हणून तू वचून घेवन वसुदेवाक मारले म्हणून जाल्यार हे दोन चेडूं कळून घेवन तांणी थंय दुखून वृंदावना दुखून धांवन वताची म्हणून श्लोकांत वर्णन दिलेलें आसा. हे वसुदेवाक आनी देवकी मारले म्हणून जाल्यार तांणी दोग जाण तुगेले हाजे निमित्त धांवन घेवन वता तुका कडेन मेळनाच तांणी ऑलरेडी तुका मेळ्ळी तुगेले हात तूं हे दवरता आनी तुका कोण म्हूण वरें कळ्ळी तुमकां कृष्ण आनी बलराम कोण म्हूण वरें कळ्ळी वसुदेवाल आनी देवकील पूत म्हूण वरें कळ्ळी तांणी तुका आतां हांव सांगता आसता वसुदेवाल आनी देवकील पूत कृष्ण आनी रोहिणी पूत बलराम म्हणून नारद मुनी सांगता आसता. हें कसलें सांगचें तागेले एनिमिकल वे नारद मुनी म्हणून अर्थ करून घेवया वसुदेवाल एनिमिकल जावन घेवन आसवे कसल्याक सांगता सांगा म्हणून अर्थ करून घेतला. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगताची दोन पर्पस घ्यांक दोन पर्पस एक म्हळ्यार एक अशरीर वाणी दॅट इज प्रोफेसी आयिल्ले कसं म्हळ्यार कंसाक मारच्याक कृष्णा निमित्त साध्य म्हणून 8th चाइल्ड विल बी किल्ड म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रोफेसी ट्रू जावची कितेरी कित्याक कृष्णान मथुरा येवप एक फर्स्ट टू किल एंड सेकंड थिंग कसं म्हळ्यार येदो वर्ते कृष्ण 10 years to 7 months कौमार्य लीला येदो वर्ते वृंदावनांत जालें ताणें कोणाक देवकीक आनी नंद महाराजाक इतलें लील इतलें तांकां हें प्रीती तागेलें वात्सल्य भाव दिल्ली की तें देवकीक हाका वसुदेवाक आनी देवकीक मेळिल्लें खाली जन्म मात्र दिलेलो.
जल्म मेळ्ळनंतर तांणी चेडवाक तागेले चल्याक पळयनी कोणाक रामाक बलरामाक आनी कृष्णाक पळयनी तांणी. सो वात्सल्य भाव दाखोवंक वरे आवस बापूस तांणी वरे तांकां केन्ना मेळटा तांकां तन्निमित्त नारद मुनील दोन पर्पज एक कृष्ण आनी बलरामाक तांगेले आवस बापूस मेळचे. सेकंड थिंग आनी मथुरा येवन कंसाले स्पीड अप करचे कॅटलिस्ट म्हणून सांगिल्लें पळय कशी कशी तागेले वध जावचे साधन म्हळ्यार तागेले उद्धार जावचे कंसाले ते दोन पर्पसा कितें नारद मुनी सांगता. हें सांगून घेवन नारद मुनी नारायण नारायण म्हणून तेन्ना कंस कसं करता तागेले सोड काणयेन ते जाल्ले काणी तदनंतर कसं करता म्हळ्यार ते नेक्स्ट श्लोकांत येता कसं म्हळ्यार हंतु तो 31 सेकंड हे श्लोक I will not read all the shlokas, important श्लोक मात्र वाचित आसा. प्रतियेतु देवर्षा कंसा अभ्यासकेशनां प्रेषयम् आसहेन् हन्येतं भावता रामकेशव केशवो प्रतियाते तु देवर्षो कंस अभ्यासकेशिनां प्रेषयं सा हन्येतां भावत रामकेशव म्हणून सांगता. हांगा कंस after killing the after Narada Muni left, Narada Muni सोडलं मुखारसून गेल्यानंतर इमिडिएटली कंस कसं करत म्हळ्यार केशीक आपयत तागेले केशीक आपयले नंतर कसं जाता म्हळ्यार हांगा सांगता काय कोण राम आनी कृष्ण आसा की तांकां वचून मारी म्हणून सांगता. कोण कंस जालें की ताका एक भितरी एक जाळ मत्सर आनी भंय आशिल्ले कित्याक कशी बिणी कोर घेवन कृष्णाक आनी बलरामाक मारता. ताका मनांत अनेक डाऊट आसा इतले येदो वर ते ऑलमोस्ट 20 राक्षसां हांव पेटयले आसा आनी कोणी बिणी तांकां सक्सेस जायनी. पूतना देखून अरिस्टासूर ते पूतना फर्स्ट अरिस्टासूर येदो वर ते कोणाकची तांकां कसने करूं जायनी नॉर तांणी खंय गेलीच म्हणून ताका गोतना तांणी मेल्ली म्हणून गोतस कशें जालें म्हणून तांकां गोतना तें भंय आसा. जालें की बाय चान्स केशी विल ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ पॉवरफुल म्हणून तो केशी डेमन अनसक्सेसफुल जाल्यार कसं करचें म्हणून आनी ताचे मुखार सोडून प्लॅन करता. कोण कंस तो कसं करता म्हळ्यार तागेले रायाचे तो रायू तागेले मंत्रीक पुरो आपयता. कोणाक मिनिस्टर्स आपयता. मुष्टिका चाणूराक आनी सल आनी तोशलाक आपयता आनी कोल्या पिडाक वरे हस्तेक वर आपयता. हांगा इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार इट इज इन 36 and 21 हांगा सांगता कसं म्हळ्यार कंस तागेले मंत्रीक मुष्टिका आनी चाणूराक आपोवन येवन सांगता की तुमी रेडी जावन रावपाची. हांव आतां केशीक हांगा देखून मथुरा देखून वृंदावना पेटयला. बाय चान्स ताणें सक्सेसफुल जायनी म्हणून जाल्यार नेक्स्ट तुमगेलें हें म्हणून तुमी कशी बिणी कोरून घेवन कृष्णाक मारका म्हणून कशी करचें म्हणून आलोचन करतना कृष्ण तागेले अनेकलो फ्रेंड आशिल्लो अक्रूराक आपयता. अक्रूरा आपोवन येवन सांगता की तूं कृष्णाक मथुराक आपोवन हाडका म्हणून ऑन द ओकेशन ऑफ धनुर्यज्ञ म्हणून करता आसा. हांगा यज्ञ करता आसा धनुर्याग करता आसा. धनुर्याग म्हळ्यार याग बिल्लू बाण हे उपासन करून बली पशु करून शिवाक हें करचें. हें याग करचे निमित्त मस्त डेमन्स पुरा मरताची तानिमित्त आनी मस्त अभिवृद्धी जाता. तानिमित्त ह्या यागाक तुवें कृष्णाक आनी बलरामाक वृंदावना दाखून मथुराक घेवन येवका म्हणून सांगता. तेच टायमार हो मुष्टिक आनी चाणूराक सांगता की तुमी हें तांणी फेस्टिवलाक म्हळ्यार आमगेले
आमगेले फेस्टिवलाक आपोवन हाडलेले तेन्ना तांकां मल्लयुद्धाक तूं आपोवका. मल्लयुद्ध ಅಂತ आपोवन घेवन तांकां मारूं तशें करता. त्या मारले नंतर पक्कनी मारले चुकल्या म्हूण जाल्यार रिची आनीक डावट ताका आनी मुखार सुन जालें. कित्याक म्हळ्यार ताजे नंतर कोवल्या पिडा म्हळ्यार हस्तेन दुखून हस्ती इतलो व्हड स्ट्राँग हस्ती की कितले जाणांक जाल्यार मारता आसले कोवल्या पिडा. ते मारची तशी करता म्हणून ताका ते खंयचे कुस्तेचे एरिना दुखून भायर रावतात. सो बट हांगा अर्थ करून येता कितलो भंय आशिल्लें हाका म्हणून कोणाक कंसाक. सो केशी तेदना कसं जाता म्हळ्यार कंसाले आज्ञा प्रकार वृंदावना वता. वृंदावना वचून घेवन सोदिता येता आसतना हाजी फुडें काणी कसं जाता म्हळ्यार कृष्णाले फ्रेंड्स मधुमंगल एकलो. कृष्णाले कितले जन फ्रेंड्स सुमार जन आसात. मधुमंगल, सुबला, श्रीदाम, मस्त जन आसात. अर्जुना मस्त जन आसात. तांतू मधुमंगलाक एक दीस आश जात की कृष्णाक मात्र उंडो लड्डू स्पेशल जावन घेवन एक गोपीस दिताची. हे गोपीस दिलेले एक स्पेशल उंडो म्हाका मेळका म्हूण घेवन कोणाक मधुमंगलाक आश जात की ते म्हाका मेळका म्हणून सांगल्यार मधुमंगलाक ताण गेल्या तांणी दिता ना. हे खाली कृष्णाक मात्र म्हूण घेवन गोपीस सांगताची. ताजे निमित्त मधुमंगल सांगता तुगेल एटायर तुगेल म्हळ्यार तुगेल ड्रेस घालून घेवन आनी तुगेल म्हणटा पीक ऑफ फेदर जावन घेवन हांव वता. तुगेल ड्रेसार हांव वता तेन्ना म्हाका लड्डू मेळटा म्हूण घेवन मधुमंगल वता. कृष्ण सांगता की दायता म्हणून हांसून घेवन सोडता. तूं घे पुरो म्हूण ड्रेस घालून घेवन ताकेले कसले पीक ऑफ फेदर नवी लुगरी दवरून घेवन वता. वताना ताका लड्डू मेळटा मात्र केशी डमन येद्रे मेळटा मधुमंगलाक. ते ताका केशी तागेले विवरण दिल्लें आसा की ताणें केशी इतले पॉवरफुल की तागेले हूफ म्हळ्यार तागेले पाय भुंयचे वर दवरल्यार भुंय कंपत आशिल्ली आनी तागेले केसू धांवन वताना तागेले केसू क्लाउड्स म्हळ्यार मोल्ड स्प्रेड जावन आशिल्लें क्लाउड्स वरे हे स्कॅटर जाता आशिल्ली आनी त्या मात्र न्ही केसा निमित्त देवताले विमान वच्चे आशिल्ले पुष्पक विमान खंयचे विमान वच्चे आशिल्ले बरे तांकां हल्लेले म्हण कितें आशिल्लें. आमी फ्लायटार येताना सांगता पळय कसं म्हणजे टर्बुलन्स म्हण तशीची टर्बुलन्स जाल्ले म्हण कितें आशिल्लें. ते जावन घेवन त्या मात्र न्ही आनी तागेली स्पीड इतली लायटनींग स्पीड की विदन ए फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड ही कॅन रीच एट ए किलोमिटर्स ऑफ डिस्टन्स. सो तितले स्पीडार केशी धांवन येता आसतना ताका येद्रा दिसता आस कोण कृष्ण. बट ही इज नॉट कृष्ण, ही इज अ मधुमंगल. मधुमंगल खाली उंड खाता आस पळयता आस भिवन कोण राबलो की कोण येता आसा म्हण घेवन भिवन घेवन मूर्छ जावन घेवन पडले. कोण मधुमंगल भिवन घेवन कृष्णा हेल्प मी म्हण घेवन कृष्णा म्हाका सेव करी म्हाका बचाव करी म्हण मूर्छ जावन घेवन पडले. ताका तेदना केशी डेमना केशी राक्षसा कळत की अरे हो कृष्ण न्ही हो कृष्ण जाल्यार तागेले कृष्णाल नांव कसलें आपयता आशिल्लो हो कोण की विंगड म्हण घेवन ताका कृष्णा सोदीत पळयत की कोण केशी राक्षस अशी टर्न करून येवन पळयताना कृष्ण राबून आसता येद्राक हांसून घेवन राबला येद्राक. तेदना केशवाक कळटा केशी राक्षसा कळत की हो कृष्ण म्हण घेवन कसं करता की तितलेच फ्युरियसली तितले फोर्सारी तो कृष्णा लागीं धांवन वचून घेवन केदना घोड पळयला हांवें कोणाक मारका म्हण जाल्यार दोन पांय वचून अशें मारता हातान तागेले येद्राचे दोन पांय आस की वचून घेवन ठापनी मारता. तशीची त्या मारका म्हणून अशी येद्रा कृष्णाला येद्रा वता आसतना कृष्ण कसं करता तागेले एक हातान तागेले दोन्ही पाय धुवन घेवन काण घेवन अशी काण घेवन एक राउंड मान घेवन उडोवन सोडता. इट इज 100 योजना ही थ्रू केशी डेमन. तसले फ्युरियस कोण राक्षसो देवता भिता आशिल्ली तागेले हाजे निमित्त भूंय कंपता आशिल्ले ते पुरा केशी डेमन कोण म्हळ्यार इवन ही वॉज known to the Vrindavan वासीस कित्याक म्हळ्यार ही वॉज सो पॉवरफुल डेमन तागेले रूप कितले आकार चेंज करत आशिल्ले ताका ताजे निमित्त घोड्याचे इतले रोम आस की
प्रभुपाद जाल्यार एक पटी सांगताची खंयचे एक तांगेले एक लेक्चरान तांगेले शिष्यान नेमगे ताच की विच इज द ब्युटिफुल एनिमल म्हणून प्रत्येकले सांगताची गाय, लायन अशी म्हणून प्रभुपाद सांगता की नाही इट्स अ हॉर्स म्हणून प्रभुपाद एक लेक्चरान सांगताची तांगेले शिष्यालो डिस्कशन आवट तेदन कित्याक म्हणून सांगल्यार इट्स अ ब्युटिफुल एनिमल इट हॅज आमी काराक वर खंयचे वेहिकला सांगचे हॉर्स पॉवर म्हणून सांगताची इट्स नॉट सोल्ड एज अ लायन पॉवर ऑर एलिफंट पॉवर इट्स अ हॉर्स पॉवर ताजी पॉवर आणि ताजे ब्युटिफुल प्रभुपाद वर लायक करता आशिल्ली सो it's anyway will not change the topic so Prabhupada sorry Keshi demana इतले फ्युरियसली येवन कृष्णाल वयर दोन हात दोन एदराचे पायान मारू पळयताना कृष्ण तागेल हातान एक हातान धोन घेवन दोन्ही पाय धोन घेवन काणयेन उडयता कितले he has threw him 100 yojanas 100 गुण पळय योजना पडले नंतर तो ऑलमोस्ट ही इज अ डेड almost dead unconscious जावन गेन आसता unconscious जाल्या नंतर सडन आनेपास ताका बुद्धी अवकाश आशिल्लो तेदना हांव इतले देवताक मारता आशिल्लो देवताक भंय दिता आशिल्लो आनी मनशाक पुरो भंय करता आशिल्लो मनशाक मारता आशिल्लो तसल म्हाका एक सान 10 वर्स चल्लो 10 वर्स 7 महिने वरे जायना ताना कृष्णाक 10 वर्स जाल्ला मातशें ಸ್ವಲ್ಪ महिने तेदन तसल सान चल्ल्यान म्हाका इतलो दूर उडयल्या म्हणून जाल्यार साधारण एक मनीस आशिल्लो जाल्यार साधारण एक राक्षस आशिल्लो जाल्यार अर्थ कोंग येत आशिल्लो but this is the quality we have also we try to pride our pride we try to show our pride आम्ही हांव ग्रेट हांवाची कसं म्हणजे मिगेल निमित्त दाखचे म्हणून तो दाखयत आशिल्लो तसो केश डेमन indicates is a pride we try to give a judgment by showing our position of a guru हांव करत दत्ता म्हणून मिगेल निमित्त दत्ता म्हणून सांगेल निमित्त तो कसं करता पास उठोन घेवन कॉन्शियसनेस येवन घेवन उठोन येतके आनी पास उठोन घेवन आनीके कोप्पान तोंड उधार कोन घेवन आत्ता ताका इदो पाय्यान मारू जायनी आतां तोंडान हांव वचून घेवन खावन सोडटा ताका म्हणून केशी डेमान धांवन येता आसतना तोंड उधार कोन घेवन येता आसता कृष्ण करतके हसता आसतके आनी 10 हात तागेले येता धरतके खाली इतलेच अशे दोन घेतले कृष्णाल हात मुष्टी दोन घेवन राबले तर इतले स्पीडार आयले की तागेले तोंडा भितर कृष्णाल हात कशी प्रभुपादान हांगा उदाहरण दिलेलें आसा एक दिवोडू तागे बिल्ला भितर म्हळ्यार बिल म्हळ्यार इट्स अर्थ होल ताच्या भितर वता पळय कशी कसं बिल्लाक म्हणजे स्नेक होल स्नेक पॉट म्हणतना हाजे भितर कशी इजिली वता देवडाक वता आनी ताका कसले प्रॉब्लेम जायना सीदा सिंक आनी भितर वता तशीच प्रभुपाद त्या आमचो ट्रान्सलेशनान दिताची कशी हागेले हात भितर गेल्लो म्हळ्यार एक दिवोडू एक अर्था भितरी भुंयचे भितरी कशी भितर वता तशी कृष्णाल हात भितर गेले त्या भितर गेल्ले भितरी इतले स्पीडार गेल्ले की ते ताका भितरी हुन फील जालें कोणाक हॉट आयर्न रॉड म्हणून प्रभुपाद बरयताचे कोणाक केशी राक्षसाक हॉट आयर्न रॉडाक म्हणके जाल्ले म्हणून सांगता तेदना तागेले पुरो दांत पुरो बोण घेवन केशी डेमान आले तो पाय धोवन घेवन अशी लांबता आशिल्ली कोण केशी आनी त्या मात्र न्ही तेदना कृष्ण तागेले 10 हात एक्सपांड करता आनी मुखार सुनून एक्सपांड कोन्न घेवन तागेले गळ्याक खंयचे ते एर आमगेले श्वास घेवचे की ते बंद कोन्न सोडता तेदना केशी उदाहरण जाता केशव म्हणून घेवन तशी भगवंताक तागेले नांव येयलें आसा सो हांगा कृष्ण इतले सुलभेरी ताका मारलेले आसा तेच तितले सुलभेरी कृष्णान ते हात काडलेले निमित्त हात काण घेवन ताका सांगताचे की कसं म्हणलेलें आसा म्हळ्यार काकतीय सॉरी आय विल जस्ट रेफर द
काकतीय म्हणून आसा त्या म्हळ्यार आमगेले कुकंबर म्हणाच्यो आमगेले सवतेकाय कसं म्हणटाचे आमगेले सवतेकाय ताचे तितलेच कूल जावन आशिल्ले तागेले हात ताका मारला म्हणून वरें कळनाशी तशी भायर काडली कृष्णान हात काडून न्हू काडले कुडले कृष्ण तितलेच कुशीर राबून आसून न्हू कसं करता आस म्हळ्यार तागेले फ्रेंड्स आका पडलेत केश करून तेदना हे देवतेस पुरा देव पुरा फूल वृक्ष कोण न्हू तेदना नारद मुनी खंय कंसाले तेगेले कसं कोटे आड दुखून येवन मथुरा दुखून खंय दुखून भायर येयल की सीदा कृष्णाला येतास की तेदना तो केशी डमन कितले फास्टर आयलो म्हणून तुमी अर्थ कोण घेवेत नारद मुनी पशी येवची पशी ताणे येवताना हांगा नारद मुनी हांगेले कोणालेगी कृष्णालेगी येवन कृष्णाले मेळच्याक पडता सेक्लुडेड प्लेस अंतू कंसा कृष्णालेगी मेळच्याक नारद मुनी येता कंसाले दुखून सीधा डायरेक्ट हांगा गेलो कोण नारद मुनी येवन सांगतास की फ्युचर तुगेले खंयचे लीला म्हणून विवरण दितास भगवंत सॉरी नारद मुनी भगवंता तांतू आनी भगवंतान वृंदावन दुखून मथुरा वचून मुष्टिका आनी चाणुरा मारचे मुष्टिका चाण कोलिया पिडा मारचे तदनंतर आनी कंस वध करचे हे पूरा विवरण फ्युचर भगवंताला कसं लिहिलं म्हणून कोण सांगतास नारद मुनीक भगवंता सांगतास म्हळ्यार ही इज द देवदर्शन ही नोज ताका कसं भगवंता लिहिल कसं म्हणून क्लिअरली दिला तांतू भागवतमान निमित्त अर्थ कोण घेवत नारद मुनी म्हळ्यार कोण आमगेले इज नॉट ए स्मॉल पर्सन स्मॉल आमी लायक तसले इज अ ट्रबल मेकर सो आमी हे लेसन कसं अर्थ कोण घेवेत हांतू केशी डेमनांतू केशी लीला दुखून आमी अर्थ कोण घेवेत म्हळ्यार represents the anartha pride arising from considering better than others आमी केदाराची विंगड जना पशी वैरी म्हणून अर्थ आमी कसं म्हळ्यार ताची विंगड जना पशी आमी एक उच्च आसाची म्हणून केदार लागता की दॅट इज कॉल्ड एज अनर्थ आमी केदाराची मिथ्या अहंकार आस की आमगे पूजा लाभ प्रतिष्ठा म्हणून सांगताची म्हाकाची कोणी प्रेज करता आणि लाभ मक्काची कोणीची हे करता आणि प्रतिष्ठा मक्काची म्हणका पूजा लाभ प्रतिष्ठा हे कोणाले असते की दॅट represents द केशी डेमन सो इट्स अ फॉल्स प्राइड हांव विंगड जना पशी बेटर चॅन्ट करता हांव 16 राउंड चॅन्ट करता विंगड जन आनीक स्टार्ट करनी चॅन्टिंग स्टार्ट करनी आणि दो एक राउंड चॅन्टिंग करता यो आनी कसले हांव 16 राउंड चॅन्ट करता हांव एकादशी व्रत करता तेवे एकादशी व्रतांत कसं निर्जल एकादशी व्रत करता निर्जल एकादशी विंगड जन कसं एकादशी दिवस 3 टाइम खाता सकाळी दनपारा रात्री एकादशी म्हणून घेऊन केलो जण एकादशी म्हणून घेऊन एकादशीचे प्रसाद घेताची फ्रूट सलाड के आणि भजिया के पुरा पोरगे करताची बट आय एम डुईंग ए निर्जल एकादशी दॅट इज अ फॉल्स प्राइड it represents it's for me I'm telling for not for others for ani I can cook in the temple very nicely I can give a nice lecture everyone listens to my lecture this is all false pride this represents the keshi demon ani ami kasalechi save करची कसल्याक आमगेले शुद्धीकरण कितें आत्मशुद्धीकरण कितें आमगेले भितर आशिल्ले पूजा लाभ प्रतिष्ठा षडवैरी वच कितें बट वी ट्राय टू एनकरेज केशी डेमन इन आवर आमगेले लायफान भक्ती करता आसतना केशी आमगेले हृदया भितर येता मिथ्या अहंकार येता आमगेलांत हांव केलेले बेटर म्हणून कोणी कसं केलेले की तांकां पॉइंट आउट करून वी ट्राय टू तांकां रेक्टिफाय करचे दॅट इज ओनली ए क्वालिटी ऑफ ए गुरूक मात्र आशिल्ले ते गुरूक मात्र दिलेले तसले एक परमिशन ते कोणाक वेरी आमी पॉइंट आउट करच्याक इट इज नॉट अलाउड फॉर ए भक्ती एस्पायरिंग डिवोटी का इट इज नॉट अलाउड इट इज कृष्णा एंड गुरु कॅन करेक्ट एनीवन बट नॉट द डिवोटीज आमकां ते पोजिशन मेळ्ळी बट द पर्सन कोणा भितर केशी डेमन आस की हे पुरा आसता कोणाला विंगड जेन्ना वेरी आमी पॉइंट आउट करून सांगचे
तो करचल लायक न्ही तूं केलेलें तशें सम न्ही तूं केलेलें अशें म्हळ्यार ही इज करेक्टिंग द अदर्स but it's a quality of a guru actually. Guru can correct yours for us but not us correct anyone. So केशी डमन अनर्थ आशिल्ले कोण भगवंताले भक्त जावचे इच्छा करता की सांगेल आशिल्ले 9 स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस अनर्थ निवृत्ती निष्ठा रुची प्रेम सॉरी निष्ठा रुची भाव आणि प्रेम या निष्ठा दुखून रुची दुखून तदनंतर मुखार वचका म्हणून निष्ठा दुखून रुची आणि भाव प्रेम ते वचका म्हणून जाल्यार वी शुड try to listen what Krishna says in Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita, Jalma karma cha me divyam evam yo veti tatvata तत्ता देह पुनर्जन्म नीति मामेति सोर्जुना म्हणून सांगितलं असं त्यात किती आम्ही भगवंताला तागेले लीला आम्ही आयकुका श्रृण्वता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्ति अभद्राणि विधुनोति श्रोत्सताम म्हणून भगवंतान सांगितलं असं श्रृण्वता सुखता कृष्ण भगवंताले खत आम्ही केदाना आयकुका भगवंत आमगे हृदया भितर बसून असत तेदन कसं करतात हृदयंतोस्ति अभद्राणि अभद्र आशिल्ले आमगे हृदयांत भितर आशिल्ले अभद्र आशिल्ले हृदयंतोस्ति अभद्राणि विधुनोति श्रोत विधुनोति म्हळ्यार धुतके कृष्ण आमगे कसले अभद्र आसकी हे पूजा लाभ प्रतिष्ठा आसकी त्या पुरा भगवंताले आमी कान दिवन आयकुका आता कान दिवन आयकुचे म्हळ्यार आमकां खंयचें एक उदाहरण दिताची कोण के प्रभून सांगिल्लें आसा आमकां वृंदावनाक आमी तीर्थक्षेत्र उडपी जाल्यार गेल्याचे आमगेले उदाहरण आमकां व्हेरी कोरिलेट करयता उडपी म्हणून उडपी गेले कडले मध्वाचार्यान ते कृष्णाक प्रतिष्ठापन केले एक नॉर्मल पर्सन थंय गेल्यार ताका सने विग्रह दिसता पांय पडता येता बट वेन यू अंडरस्टँड द कथा भगवंताले लीले अर्थ कोण घेतल्यार वृंदावन लीले अर्थ कोण घेतल्यार दामोदर लीले अर्थ कोण घेतल्यार केशी घाटा गेल्यार भगवंतान केशवाक मारले नंतर ताण वचून ते घाटा वचून हांव नेवन जास्त दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड एज केशी घाट विंगडच्यान कसं लागताची केशी घाटा गेले कडले नॉर्मल वचून नाताची आताची बट दे डोंट नो व्हॉट इज द पर्पस व्हॉट इज द लेसन बिहाइंड इट आमगेले भितर अनर्थ वचका म्हणून जाल्यार वी शुड ट्राय टू लिसन वी हॅव टू ट्राय टू फर्स्ट हियर अँड लिसन अँड वी हॅव टू सी थ्रू हियरिंग आम्ही काना दुखून ऐकूच मात नाही ते पळोवपावर त्याचे महत्व कसं म्हणून कळटा त्या लिहिल्याचे ते महत्व केल्या नंतर मात्र आमकां ते लील केलेले स्थळा गेले कुठे त्याचे महत्व जाता नाही जाल्यार एक टुरिस्ट प्लेस जाता वृंदावन वच्चाची उडपा वच्चाची तो खंयचीच वच्चा श्रीरंगा वच्चाची खंय वच्चा पंढरापुरा वच्चाची बट वी डोंट अंडरस्टँड ते क्षेत्रा वचून क्षेत्राचे लील भगवंतान कसं लील केला कसं त्याचे महत्व कसं लेसन आमगे वेत म्हणून अर्थ कोण घेतला मात्र केशी घाटा गेले रे केशवाला उडगासे कसं लील कोण घेऊन ताण थंय नालो म्हणून अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल टुरिस्ट प्लेस So tadana ami amgela shil pride arising from the we am a better than others or a false pride arising and pointing out to the others it will diminish. Krishna sangela asa so antu श्लोक अनेक येता म्हळ्यार चैतन्य चरितामृतम नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिये उदय श्रवण केलेले मात निमित्त आमकां भगवंताले नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय नाही जाल्यार साध्य ना श्रवणादि शुद्ध श्रवण करपाक आनी शुद्ध मनस दवरून आमी श्रवण करपाक ते लीले भगवंताले त्या लीले अर्थ कोण घेतल्या मात्र आमगे श्रवणांत ते आमगे शुद्ध चित्तान अर्थ कोण घेतल्या मात्र आमकां चित्त श्रवणादि चित्ते करिये उदय चित्त आमगेले कॉन्शियसनेस फ्रॉम ए लोअर कॉन्शियसनेस टू द हायर कॉन्शियसनेस वचचे साध्य जाता त्या म्हणून आयचे
हे आमगेले भगवंताले आशिल्ले कृष्णाले केशी डेमनाक संवार केलेले ताका उद्धार केलेले हे लीले अंती करता आस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभूजी. बहुत मस्त छंद झाला तुम्ही सांगितलं, भारी लागलं. इतली एक्सटेन्सिवली इतली खंयचे डिटेल्स मिस करी तुम्ही इतली इम्पॉर्टंटली कसला ते जाल्लेले ताजी मागशीची काणी कसं नाही ताजीचे पॅरलली कसं जत्त शिलाय इतले छंद कोण तुम्ही सांगितलं असं धन्यवाद तुमका सांगेल पुरा जनाल ते काणी कोणाक क्वेश्चन्स असा की म्हाका एक क्वेश्चन आसा प्रभूजी तुमगेलो परमिशनार निमगीता नारद मुनी कितले तुमी इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार इतलो तो नॉलेजेबल पर्सन इतलो पुरा ताका गोत्त आसा इतलो पुरा ताणें लिलेक इतलो पुरा तो कॅटलिस्ट जावन आशिल्लो ताका कसला देवाल स्थान दिनी ताका कसला गुरूल स्थान दिल्लें म्हणून मनाक प्रश्न आयले तशें तुमगेलो निमगुया म्हणून. हरे कृष्ण. देव म्हळ्यार खाली नारायण विष्णु कृष्ण राम. No other can claims to be God. That is should be clear. I mean, clear आहे आजकाल. आता कितकी जन नारद मुनी सोडला. नारद मुनी इज आता सांगेल प्रकार श्लोकांत कसले देवदर्शन. देवदर्शन. He is he can give Lord to you. गुरु केदनाची कोणी गुरु सांगनाची की हांव देव म्हणून घेवन सांगनाची खंयचे गुरु असल्याचे सांगनाची. is a personification सक्तावेश अवतार फॉर भक्ती. भगवंताले अंश हम नारद म्हणून सांगता भगवंत 10th भगवद्गीताचे श्लोक पुढे असे ना हम नारद म्हणून सांगता असताना विवरण देताना. सो शक्त्यावेश अवतार फॉर भक्ती कशी ब्रह्माले चतुष्कुमार असायची त्यांनी सांख्य फिलॉसॉफिक आणि आणि खंयचे हाका चतुष्कुमार 4 कुमार आसा फॉर सांख्य योगा आणि I forgot another two. So they are the Shaktavesha avatar for that too, for 4. But Narada Muni is Shaktavesha avatara for bhakti. Bhagavantare. He is Bhagavantale Ansha, but he is not Lord. Tashkashi in Ishwara, I mean Shiva Mantaji, but he is not the Supreme Lord, Supreme Controller. He is the personification of the Lord. But Narada Muni is a Saktavish avatar of Lord. Sangila. Hare Krishna Mataji. So whatever the Leela Krishna करचे असल्यारी तक्का हांव सांगेन म्हणके आता स्पीड अप करचेक आता कंस न्ही जाल्यार अनिकेची विगंगड राक्षस पेटोवंक घेवन मुखासून वताशिल्ले. बट स्पीड अप करचे तागेले वध करच्याक तागेले उद्धार करच्याक कंसाले स्पीड अप करच्याक नारद मुनीन कंसाक वचूंक सांगचे आसा तूं कोण लेखतास की कृष्ण आनी बलराम खंय आसा म्हळ्यार हांगा आसाची वृंदावनांत आसाची म्हणून सांगता आसा. तो कोण चेल्ली म्हणून लेखील की चेल्ली न्ही तांणी चेल्ली जाल्लेली न्ही तांकां चाल्लो जाल्लो देवकीक आनी वसुदेवाक चाल्लो जाल्लो कृष्ण म्हणून सांगता आसा. त्या निमित्त कसले कृष्णान हे सांगले निमित्त तो कंस तितलो कोप उद्रिक्त जाल्लो त्या निमित्त ताणें केशवाक केशीक डमना पेटयले आनी कृष्णाक मथुरा येवचे तशी करचे जाल्ले अक्रूरा पेटोवंक घेवन. न्ही जाल्यार तो अक्रूरा पेटयनाशिल्लो आनीक कोणाक डेमन्स पेटोवंक घेवन आनीक तशी राबता आशिल्लो. 2 पर्पस हांव सांगिल्ले म्हाका एक तागेले आवस बापूक मेळच्याक आनी एक कंस वध करता. त्या निमित्त केदारनाथची नारद मुनीन कसं एक ऍक्टिव्हिटी केली म्हणून जाल्यार इट्स अ प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. मोर ओव्हर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड इट गिव्स अ प्लेजर टू द डिवोटीज ऑल्सो. हरे कृष्ण माताजी. I hope I understood. You understood. Or येस येस more धन्यवाद. clarification. ना धन्यवाद. आणि कोणाक जो प्रश्न आसा की
अं, पुरा दिनाचें म्हणजे अनर्थ जाला प्रभुजी, धन्यवाद तुमकां. मी आतां गिरी पुजेयम आमकां अबुधाबींतल्यान गिरिजा माताजी आसाची, तांकां रिक्वेस्ट करूंक येता सांगू का. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. गिरिपूजयं विहितं केन अरसि सकरपदम् अभयं येन. गिरिपूजयं विहितं केन पुटनिकासा निहता येन. गिरिपूजयं विहितं केन तृणवत्रतनु दलनं केन. गिरिपूजयं विहितं केन यमलाचुनतरम् उदकलियेन. गिरिपूजयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन. गिरिपूजयं विहितं केन व्यामगासुर मरणं येन. गिरिपूजयं विहितं केन कालियदामना कलितं येन. गिरिपूजयं विहितं केन कारप्रह्लादबके समनं येन. गिरिपूजयं विहितं केन दावयुगा मम परिपितं येन. गिरिपूजयं विहितं केन द्रासयति कंस सततं येन. गिरिपूजयं विहितं केन प्रणवतालतरु धरणं येन. गिरिपूजयं विहितं केन यमलाचुनतरम् उदकलियेन. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद तुमकां. आतां मी आमगेले नरसिंह आरती सांगून आमगेले आयचे सेशन कैद करूया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलठङ्कानखालाये
तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलितहिरण्यकशिपू तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज श्रील प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जयो जयो गुरुदेव आजी पुरा जन तुमगेले बिझी शेड्यूल आंताय टाइम दवरनु आमगेल खातीर येवनु इतले चंद सेशन आयकलेले तुमकां पुराय वैष्णव बांधवांक आमगेल कडेन तुलाना धन्यवाद हरे कृष्ण Hare Krishna. Mataji announcements also. Monday, His Grace Governor Raj Prabhu special session asta. Sri 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 Shastakamavari. Magiri, amgena Balal Sauchardu ankna module start jalena saidugunu. नरसिंह कवचम तंक शिकेत असं कोणाक इंटरेस्टेड असेल तांकां जॉइन जावी आता तुमकां पुरा जनाक शेअर कराची कोणाक इंटरेस्टेड असेल जॉइन जावी आता हरे कृष्ण पूरा जनाल परमिशन इस ग्रेस बलराम किंकर दास प्रभु जी की जय सुषमा माता जी हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय